जो हायवे आसा पयलींचो आनी मालप्या न्हंय भागच्या वयर जी भटपावणी म्हणटा भटपावणीच्या माथ्यार म्हणटा आनी मालप्याच्या माथ्यार आनी आमी पळोवंक शकता की कितकेशेच व्होणे पडलेले आसात आनी फाटल्यान दोन वीक जाले 2-3 गाडयो पलटी जाल्ल्यो व्हडल्यो अशी कसरत करची पडटा सगळ्यांक आनी हाजेर स्थानीक आमदार उरकी आसा स्थानीक आमदाराची जबाबदारी काय ती ताका खबर ना आसा हे आतां हो रस्तो स्टार्ट केल्यार म्हाका दिसता 4-5 म्हयने जाल्ले आसत जुनान तो वयलो आसलो पळय ताची लँडस्लायड जाल्ली जुनान ताच्या उपरांत हो सुरू केल्लो अजून हेजे डांबर बिमार काय घालूंक ना हो हेजी पयली परिस्थिती जाली तशीच आसा आतां तेच्याकून बिकट जाल्ली म्हाका दिसता हातभर होणके पडलेले आसात लोकांच्यो गाडयो डॅमेज जातात कांयच करूंक मेळना आनी 2 व्हिलर तर पळोवच नाका सुदैवान कसलेच हांगा एक्सिडंट जावंक ना आनी कोणाची जिवीतहानी जावंक ना देवाची देणगी आसा पूण ह्या सगळ्या हेतून पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर कितें करता हेजेर प्रश्नचिन्ह परतून एकदां येता आमची मागणी आली कितलीच फावटी की ह्या रस्त्याचेर डांबरीकरण घालून घेवचें हाच्या फुडें जर सकयल जर देंवते केले जाल्यार थंयसर 4 व्हिलरी गाडयो कशेच चडना येदे होणके पडल्यात आनी ह्या सगळ्या संदर्भात PWD न्हिदला काय कितें जे PWDचे इंजिनियर आसात ते न्हिदला काय कितें असो प्रश्न येता की कोण तरी हांगा कितें तरी जावपाक जाय खंयच्या मनशाक तर मागीर तेंचे दोळे उगडटले सो एक मागणी आसा की प्रवीण आर्लेकर जो MLA आसा पेडण्याचो ताचे कडल्यान कांय जावपाचें ना जो इन्चार्ज आसा इन्चार्ज आसा जो नॅशनल हायवेची धारगळ जे पत्रादी हेजे देखरेख करता ते इंजिनियरान जर हे डांबरीकरण जर करूंक ना जाल्यार हो रस्तो बंद करतले आनी ते ऑफिसराक घेराव घालतले हांगा मालप्या जे गाडये परतून पडटा ताका लागून हांगा येयल्या ते गाडी कित्याक परतून पडटा आनी कित्या खातीर अशे एक्सिडंट जाता हें पळोवपाक म्हणून येयल्ले जाल्यार खरोखरच अशी दैनंदीन परिस्थिती जाली ह्या रस्त्याची की म्हाका दिसता आमी वेळोवेळी हांकां सांगत आहात की बाबा तो रस्तो बंद जालो जाल्यार हो तरी तांकां सोयीस्कर करून दिवपाचो म्हणून मागणी करता की हो रस्तो ह्या 8 दिसां भितर जर हे रस्त्याची जर परिस्थिती अशी आहात जाल्यार आमकां हेच्या फुडें कडक अशी पावलां उचलची पडटली लोकांक जागे करचे पडटले आनी ह्या रस्त्या बद्दल कितें ना कितें करून आमकां ह्या रस्त्याक लागून आमच्या लोकांक लागून तरी हे जर CMाक कळना किंवा हे जे आमच्या सरकाराक कळना जाल्यार हे आमकां दाखोवन दिवचे पडटले आनी लोकांक हे रस्त्यार हाडचेच पडटले हे सरकार म्हणटा पळय ते सामके गेंड्याचे कातडीचे म्हणटा तशें सरकार जाल्लें आसा निष्क्रीय सरकार कसलेच तांचेर कांयच फरक पडना लोक तुमी रस्त्यार येयात तुमी गोबो मारात जावं तुमी कितें गोश्टी सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिल्या उपरांत तरी सरकारान जागो जावपाक जाय पण हे सरकार सामकें झोपी घेतलें सरकार का झोपेचें संग घेतलेलें सरकार हे कांय आमकां कळना आयज अशा परिस्थितीन 2 गाडी हांगा पडले तरी आजून सरकार जागो जायना सरकार वाट पळयता काय कितें हांगा एक 5-25 लोक मरपाक जाय ते सरकाराक बळी घेवचे आसा काय कितें असो म्हाजो प्रश्न आहा सरकाराक आनी आमदाराच्या लक्षांत हाडून दिता बाबा मातसो येवन पळय आनी ते PWDचें जे खातें आसा किंवा PWDचे जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा जो इन्चार्ज आहा ह्या हायवेचो ताका मातशें इन्स्ट्रक्शनां दियात बाबा सद्या तात्पुरते तरी कितें तरी उपाय योजना करात जेणे करून लोकांचे नाहक बळी जावचे न्ही बाकी आमदार आमचो सगळ्याचे क्रेडीट घेवपाक सदांच फुडें आसता हे एकदां कर आनी तेजेय बाबा क्रेडीट घे बाबा आपूण रस्तो केलो